नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टकारी कार्यावळी तुमचे येवकार. गोमंतक टीव्ही हे एक अशें माध्यम जाणी सगळे पर्यावरणाचे जे प्रश्न असतात ते मुद्दम म्हणून चर्चेक काडल्यात. आनीक आज आमी चर्चा करपाक आपयल्यात ते एक आमी सामाजीक शास्त्रज्ञ अशें तांकां म्हणपाक शकता, कारण आनी वेगवेगळे हाजेर समाजातल्या हातूंचेर रिसर्च केल्ले आसा ते आमचे डॉक्टर जॉन्सन फर्नांडीस. दोतोर येवकार तुका आपोवपाचें कारण म्हणजे एक म्हणजे फाल्यां आमच्या गोंयांत कोळसो नाका ह्या संघटनेन जाणें हाज्या पयलीं एक आंदोलनूय केल्लें आनी फाल्यां एक जागृती सभा आपयल्या लोहिया मैदानाचेर. एक सेकंड थिंग, त्याच हाजेर तुवें एक प्रेस नोट काडिल्लो की जर सागरमाला हो जर टोटल आमी 100% जर तो इम्प्लिमेंट जालो जाल्यार गोंयांतले कोल हँडलिंग आसा ते दर वर्सा 136 मिलियन टन्स जातले म्हणून. म्हणजे सद्याक 12 आसात, एक 11 पटीन वाडटले असो जर हे आशिल्लो. आनी तुवें ताजे भायर कितें करप शक्य आसा तेय तुका सांगिल्लें. तर म्हाका एक जाय की पयलीं म्हणजे तुजी वळख करून दिवपाची गरज ना दिसता, ताका लागून हांव तुज्या आनी फुडल्या आनी वळख करून दिना. सो म्हाका एकच जाय की एक्झॅक्टली सद्याचे सिच्युएशन कशें आसा काय. सध्या सिच्युएशन अशें आसा की आमी जेन्ना पळय कोलाचे बद्दल पळय आमी उलयतात, जेन्ना पळय कोल हो कोणसो आमकां गोंयांत काय नाका. आनी हे आमचे वत न्ही, हे आमचे कोणाचें मत, हे आमचे पर्रीकर बाबाचें मत. तेन्ना एसेंब्लीक ताणें स्टेटमेंट मारिल्लो की गोंय काय कोणसो उजार करना, पण एक थोडे बारीक साठी कोण तरी कारखाने उजार करता जाल्यार आमकां हो इतलो कोणसो कित्याक जाय असो ताणें एक प्रश्न हाडलो. आनी ताणें लोकां मुखार मांडिल्लें की आमी आनी एक्सपान्शन करपाक आतां तें एक्सपान्शन केलां कोणें तें सोड, आतां सद्या जालें. आतां हो कोल म्हणटा ताजेर आमकां ले आसा, आनी ले पळय आसा एनवायरमेंटल लॉ, ताजो एक भाग आसा प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल. प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल म्हणजे तुवें बाबा पयलेंच ओळखून घेवन फुडें आनी वायट जावचे पयलीं तुवें आतां सुटावो घेवपा जाय. ताका एक तर खंयच्यान तरी एक सस्पिशियस पॉयंट जर दिश्टी पडलो की ना, तातूंत 4 कॉम्पोनंट आसा. एक कॉम्पोनंट म्हणल्यार इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट प्रोपोनंट्स टू प्रूव्ह इट दॅट इट इज नॉट देयर्स. टू प्रूव्ह इट इज नॉट देयर्स आनी कोणाचें आसपाक शकता. ओके, नाव आतां तुमी म्हणटले इज देयर अ प्रूफ लायक दॅट. खरगपूर IIT आनी तशेंच NION एक प्रोजेक्ट केल्लो आसा, आनी त्या प्रोजेक्टान ऑयस्टर्स आमचे कडेन कालवां तातूंत मर्कुरी मेळ्ळी. आतां ती खंय तेमी तपासली, रिबंदर चुकून आमचे कडेन मांडोवी रिवर आसा ती सामकी दोनापावल येवं पर्यंत तेमी तपासली. दोनापावल आमची ती रिवर मोठी अरेबियन सीयान उक्ती जाता. म्हणजे मर्कुरी जर तुका मेळ्ळी जाय जाल्यार तुका ती कमी मेळपा जाय जे कडेन आमची रिवर ओपन जाता दर्यान, इट शूड बी डायल्युटेड. आनी तुका सुबेज मेळपा जाय ती रिबंदर बी. उरफाटे रिपोर्ट रिबंदर तुका कमी आसा, आनी जेन्ना पळय तूं दर्यान पळय येता असो तेन्ना रिवर उक्ती जाता थंय तुका मर्कुरी ऑयस्टरान जास्त आसा, कालवान जास्त आसा. हाजो अर्थ असो थंय काय तुगेले कांयच एक्टिविटी ना. हे वटेन कडेन मर्कुरी आनी कसले हेवी मेटलांतले ती भायर सरपाक शकता, ते पेंट्स आनी कितें शिप बिल्डिंगाचें कितें आसा जाल्यार. पण थंय तरी कांयच एक्टिविटी ना. एकच एक्टिविटी म्हणटा ती खंयची पोर्ट. आनी पोर्टान कितें जाता, देयर इज ओन्ली लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ कोल. एका वटेन लोक पळयतले म्हणून ते एक तारपुलीन घालतात, म्हणजे लोकांक कांय धुल्ल लागना, पूण दर्या वटेन घालता काय ना. सो हो लोडिंग अनलोडिंग जाता तेन्ना कोल जेन्ना पळय दर्यान पडटा तातूंत मर्कुरी, आर्सेनिक, कॅडमियम, क्रोमियम आनी लेड, ताजे भायर तुका आनी रेडिएटिव्ह आयसोटोप्स खूब आसात. पूण ह्यो वस्तू आमची दर्यान गेल्यो की ना ती कालवां ती मर्कुरी ओडून घेतात आनी ताका लागून तो जास्त मेळटा. हें आतां आमचें सस्पिशन. हें आमचें सस्पिशन म्हणटकीर एनवायरमेंटल लॉ प्रमाणे, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल प्रमाणे इट इज द ओनस ऑफ द प्रोजेक्ट प्रोपोनंट्स. ते कोणूय जावं, जिंदाल जावं, अदानी जावं, तुमी प्रूव्ह करून दिवपा जाय हे आमगेलें न्ही म्हणून. इज इट जिंदाल्स हे आमची जबाबदारी और कंपनी जबाबदारी काय कंपनीची ना, कंपनीची एज पर द लॉ इट इज द प्रोजेक्ट प्रोपोनंट. What is doing what? Only facilitating for their coal, bringing it and taking it off from there. But who is the project proponent? जे कोण पुढे कोल हाडटा ते तांची जबाबदारी हे सारकें प्रूव्ह करून दिवपाची. दुसरो प्रपोजल असो आसा तातूंत प्रिकॉशनरी प्रिंसिपलान, डू वी हॅव ऑल्टरनेटिव्ह मेथोडॉलॉजीज. हो कोल आमकां कित्याक जाय? कोल कॉजेस कार्बन इमिशन, कोल कॉजेस डस्ट, रेस्पिरेबल डस्ट गोज इनटू आवर लंग, आमकां न्युमोकोनियोसिस म्हणून जाता, आमकां ब्लॅक लंग म्हणून जाता. तिसरी गोष्ट ह्यो सगळे हेवी मेटल जे पळय आमी सांगल्यात, आर्सेनिक, लेड, कॅडमियम, क्रोमियम, मर्कुरी, ते आमचे भितर वता इट्स अ स्लो पॉयझन. आनी थोड्या तेंपान ते आमी वतले, म्हणजे फुडली जी पळय आमची
पिळगी येवपाची ती कसली म्हणटा ती म्हाका खबर ना. सो हे जावना हे म्हणून ऑल्टरनेटीव अरेंजमेंट कितें आसा? ऑल्टरनेटीव अरेंजमेंट जे पळय आसा ते वी आर टॉकिंग अबाउट विंड मिल्स, वी आर टॉकिंग अबाउट आर सोलर एनर्जी. सो ऑल दीज आर ऑल्टरनेटीव energies that we can use rather than just merely the electricity. Jaka coal lagta. So if that is what is being done abroad, where people are now thinking of renewable energies, why India should still go ahead with coal? Operation. So that means you are trying to do further environmental degradation of a beautiful country called as India. तुझ्याकडे आमकां भारत देश दिल्लो तो बरे भशेन आमी चलोवपाक शिकपा जाय आनी पाड घालपाचो न्ही, आनी फुडें लोक येवपाचे आसा. सो दॅट इज द सेकंड वन. द थर्ड वन इज रिस्क असेसमेंट. आता हे रिस्क असेसमेंट कोण करतलो? एक म्हळ्यार तेमी करचे पडले, दुसरें गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल तांणी करपाक. असेसमेंट केलो की ना यू हॅव टू ऑल्सो थिंक ऑफ रिस्क मॅनेजमेंट अँड मिटिगेशन. म्हणजे बाबा हे आतां आपूण कमी कशें करतलो ताजे बद्दल पळोवपाचें. आनी तिसरी गोष्ट रिस्क कम्युनिकेशन. लोकांक जे पळय थंय कोण आसा तांकां सगळें शिकोवपाक जाय, बाबा अशें अशें जावपाची शक्य आसा, ताका लागून तुमी मातशें वेवस्थीत रावचें, कित्याक लोकांक तुमी डिस्प्लेस करपाक शकना कित्याक तुमी कोल हाडलो. सो दीस इज ऑल्सो नॉट हॅपनिंग ऑन देअर पार्ट. सो the total irresponsibility on the part of the project proponents is what is to be blamed. So that's what I'm saying. Project proponents. ते जे कोण पुढे पोल हाडटा तेमी हे करपाचें काम. आता गव्हर्नमेंटाचे तर्फे येतेच म्हणटा एक कंट्रोल दवरपाक एक ऑथॉरिटी आसा. आता गव्हर्नमेंटाची ऑथॉरिटी कोण? वन इज एनवायरमेंट सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी डिपार्टमेंट, सेकंड वन इज द गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड. आता गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक आमी जेन्ना पळय मिटींग जाली, हियरिंग पळय जाल्लें वास्को, जेन्ना हे पोल हाडपाचे हो प्रोजेक्ट प्रपोजल पळय जाल्लो तेन्ना लोकांनी बोवाड केलो. बोवाड करतकीर ते हियरिंग जालें. आय थिंक 2012 हय 12-13 कितें तरी आमी गेल्ले तेन्ना. सो आमी तांकां विचारलें हो पोल हाडटा तो कसलो? प्रोजेक्ट प्रोपोनंट ते स्टॅच्युआ भशेन बसून आसात, कोण आन्सर करना. गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड ऑल्सो डजंट वॉन्ट टू आन्सर. दे आर कीपिंग सायलेंट. व्हॉट डज दॅट मीन नाव? अरे यू आर द ऑथॉरिटी ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल टू फायंड आउट वॉट कोल इट इज. आमी जेन्ना पळय बोटीर सुकून येता, सुशांत आयलो, जॉर्ज आयलो, आमची बॅगां सासपुता मरे, तातूंत भांगार आसा, स्मगलिंगचे आयटम आसा, आमकां टॅक्स फारीक करपाक हें सगळें करतात. कोल येता कित्याक टेस्ट करनात? तो टेस्ट करपाक न्ही बाबा, तो व्हिटॅमिन कोल, तो आंथ्रासाइड कोल, कसलो कोल? थर्ड ग्रेड कोल? इज इट वॉश्ड कोल? कोणाक कांयच खबर ना. वेदर इट इज रॉ कोल, रॉ कोल जाल्यार तो रेडिओएक्टिव्ह आयसोटोप आसतले, ते आमी हाडून लोकांक खावयतले. सो वी हॅव टू फायंड आउट ऑल अबाउट दॅट. तो ताजो आन्सर म्हाका मेळूना, आयज पर्यंत म्हाका मेळना. आनी एक गोष्ट फुडें वता आमी सुशांत, आमकां कोल आमी चांदोर जेन्ना पळय लास्ट टायम आंदोलन जाल्लें आतांच सांगिल्लें पळय, तेन्ना आमचे ऑर्बिल बाबान म्हाका कोल काडून दिलो फ्रॉम काणसावले. तो म्हणपा हो कोल आसा आमी म्हाका जाय तो आमी स्पिलेज जाल्लो तो ट्रॅकाचेर मेळ्ळो तांकां. म्हणजे हांवें म्हणलें तो म्हाका दी, आमी टेस्टिंगा वता. आमी गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड टेस्टिंगा गेले. म्हाका म्हणटा 25,000 फारीक करपाक जाय. म्हणजे एक नया परिस्थितीन म्हाका टेस्ट करून जबाबदारी तुमी दिवपाची. शेवटी अंडरस्टँड जालें आनी म्हणपाक करता हांव. खंय धाडचो कोल? गतक हुबली सकून आनी 60 किलोमीटर पयस कर्नाटक. That means you don't have a facility to check coal. Then why are you bringing coal into Goa? So गव्हर्नमेंटाची ऑथॉरिटी जी आमचे पब्लिका खातीर पळय उबी केल्ली आसा तेवूय बीन इरिस्पॉन्सिबल जाल्ले आसा. ते इरिस्पॉन्सिबल प्रोजेक्ट गव्हर्नमेंट इज इरिस्पॉन्सिबल. रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणे घेवपाची? ही आमची परिस्थिती जाल्ली आसा. एव्हरीबडी इज इरिस्पॉन्सिबल. सो कोणे तरी आतां ताजी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन हे फुडें व्हरपाक जाय. तर तुवें जो प्रेस नोट काडिल्लो इट इज लायक ते आतां कितल्या जाणां कडेन पावला, कितल्या जाणां कडेन पावला ना, इट्स जस्ट आय ओपनर. तुवें जे तातूंत भितर बरयलां तें जर वाचलें जाल्यार सगळ्याचे दोळे उगडपाक जाय. कारण तूं म्हणटा की इवन जेन्ना आमच्या थ्रू रेल्वेंतल्यान हे आतां 600 किलोमिटर जर हे जाल्यार एक वॅगनांतल्यान आमचे 300 किलो कोल स्पील जावपाक शकता. सो अशें जर हे जर जाल्लें फकत एकच वॅगन नासतली, ती कितलेशे वॅगनी आसतले, 15-20 तरी आसतले, कमीत कमी 30 वॅगनीची सुमार एक गाडी आसता. सो 30 सो हे जर पळयलें. सेकंड थिंग, ज्या हातूंतल्यान आमची रेल्वे वता, इट्स व्हेरी फ्रेजायल. वन सायड इज अ कोस्टल एरिया, वन सायड इज आमचे वेस्टर्न घाट्स. हे जर सगळें पळयलें जाल्यार तुका कितें दिसता की गव्हर्नमेंटाक कांयच पळोवन गेलें ना? दॅट इज एस्टॅब्लिश. गव्हर्नमेंटाक पळोवन गेलें जाल्यार ही परिस्थिती आयज आमची अशी लोकांक रस्त्यार येवपाक पडनाशिल्ली. इट्स टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी विच एवर गव्हर्नमेंट यू आर टॉकिंग अबाउट, रायट फ्रॉम द प्रिवियस गव्हर्नमेंट टू दीस प्रेझेंट गव्हर्नमेंट. आता हातून कितें जाल्लें आसा, आमी तुका एक एक्झाम्पल दितात. वॉट वील हॅपन टू द नेक्स्ट जनरेशन. एक पेंटाची फॅक्टरी आशिल्ली जपानान, आनी ती वयर सामकी हिलाचेर आशिल्ली आनी सकलाक लेक आशिल्लो.
ताजे एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट चलना आले ताणें कितें केलें एफ्लुएंट काडलो आनी सोडून दिलो तो खंय गेलो लेकान गेलो इट इज कॉल्ड द मिनीमाटा लेक नाव मिनीमाटा लेक म्हणजे तातूंत नुस्तें पळय आशिल्लें तांचे भितर तेणी ती मरकुरी खायली ती भितर तांची बॉडी गेली लोकांनी नुस्तें मारलें लोकांनी नुस्तें खालें ती मरकुरी खंय गेली लोकांची भितर गेली म्हणजे लोक बेटे हांसपा लागले थोडे लोक बेटे रडपा लागले अर्द्यांक अशें करून टॅमर्स येवपा लागले तेन्ना मर्कुरियल पॉयझनिंगाक कितें जाता म्हणजे तें आमची डॉक्टर लोकांक कांयच खबर नाशिल्ली सो अकस्मात नवीन कितें तरी दुयेंस तयार जाला लोक बेटे हांसतात बेटे रडटात ते मेंटल आसतले अशें कितें तरी सगळे मेडिकल लोकांच्या मदीं एक येवजण चालू जाली मागीर तांकां कळ्ळें की इट इज बिकॉज ऑफ मर्कुरियल पॉयझनिंग मर्कुरी ते सोदपाक गेले तो बॅक ट्रॅकिंग सोदपाक गेले तांकां फिश मेळ्ळी तातूंत मर्कुरी आशिल्ली फिश ताका मर्कुरी खंयच्यान मेळटा म्हणल्यार वयर पेंटा फॅक्टरी दिश्टी पडली आणि तातूंतल्यान तांकां कळ्ळें दॅट मर्कुरियल पॉयझनिंग इज हॅपनिंग अँड दीज आर द सिम्पटम्स ऑफ मर्कुरियल पॉयझनिंग म्हाका दिसता या आनी थोड्या तेंपान आमची फुडली पिढी येता पळय ती बेटी हांसतली आनी बेटी रडटली काय दिसता म्हाका कळ्ळें तुका बिकॉज ऑफ दीस येस बिकॉज दीस इज वॉट इज गोना हॅपन पीपल हॅव नॉट रियलायज वॉट इट इज लेड आसा लेड कॅन कॉज लॉट ऑफ गायनेकोलॉजिकल एबरेशन्स कळ्ळें तुका कॅडमियम क्रोमियम दे आर ऑल कार्सिनोजेनिक आर्सेनिक अगेन कार्सिनोजेनिक सो ह्यो गोश्टी आमकां आतां दिसपाना दिस इज अ स्लो पॉयझन हे स्लो 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 करून फुडली पिळगी पळय येता तुवें एक ऑब्जर्व करताय खबर ना म्हाका ह्या दिसांनी गोंयांत डॉल्फिन्स ऑर आमचे आसो मोरून तडीर येवन पडपाचे गजाली वाडल्या आनी इट इज जे हे आमचे कोण फिशरमॅन आसात ते सांगतात इट्स बिकॉज ऑफ म्हणटा कोल्ड स्पिरेज पॉसिबिलिटी इज देयर सी वी हॅव नॉट अंडरस्टूड कित्याक सदां मरे जनवार मनशाक सांगता आमी म्हणटा जनवाराक कोणी तुजो कांयच करना जाल्यार आमी म्हणटा जनवार मरे तूं म्हणटात जनवार न्ही मनशाक शिकयता आपूण मरता पूण मनशाक शिकयता बाबा तुमी काळजी करची तुमची फळे दिस इज वॉट इट इज आमी कुकडे पळय जेन्ना पळय झगडले तेन्ना दे वर कावज दॅट वेर एक्चुअली हॅविंग नथिंग बट एबॉर्शन्स बारीक बारीक पाडे भायर सरताले तेची ती उरना आशिल्ले आनी लोक म्हणटाले हें कित्याक जाता सगळ्यांनी येवन ते एनिमल हजबंड्री सांगप अशें अशें जाता कोणें ताजेर लक्ष दवरना जाता जावपाक तें जाता अशें म्हणून ते सगळ्यांनी उगीच रावले शेवटी आमकां कळ्ळें दॅट इट वॉज नथिंग बट लेड दॅट वॉज कॉजिंग ऑल दीस प्रॉब्लेम आर्सेनिक दॅट वॉज कॉजिंग ऑल दीस प्रॉब्लेम जनवार मेले पूण मनीस शिकूना तशें हें आतां म्हाका दिसता आमकां शिकपा खातीर आनीक तातूंत भितर एक करता जेन्ना अडचण येता तेन्ना ताजें सारकें पोस्टमॉर्टम करून कित्याक लागून कितें हें आसा कितें भितर आसा तें काडपाक कळपाकूच जाय न्ही बिकॉज सो एनिमल हजबंड्री हॅज टू प्ले अ व्हेरी वायटल रोल गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हॅज टू प्ले अ व्हेरी वायटल रोल एनवायरमेंट सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी हॅज टू प्ले अ व्हेरी वायटल रोल आमचो बायोडायवर्सिटी पळय आसा तेमी पळय रोल घेवपाक जाय बाबा आमी सगळ्यांनी इन हार्मनी वी हॅव टू लीव ऑल ऑर्गॅनिझम आमचे कडेन सगळे हे आसात ऑथॉरिटीज आसात पूण काम कोण करना इवन बायोडायवर्सिटीचे लोकल कमिटीज आसात हय तूं केल्या शिवाय तुका कळपाना न्ही तें तूं डू द पोस्टमॉर्टम ऑफ दीज एनिमल्स दॅट हॅव डायड फायंड आउट वाय दे हॅव डायड बेटे कोण मरपाना न्ही आनी फायंड आउट वॉट इज देयर इन टू देयर सिस्टम आमी कोण मरतकीर सगळे ऑर्गन काडटा आनी हाडटा मेळटा तांचे ऑर्गन काडून धाडात फायंड आउट वॉट इट इज put it to the people and then say baba this is what it is let us take precautions aja पहिली बोगमाळो कितले नुस्तें मेल्ले and then we came to know that factory effluent is going down there so these are what are type of Zuari was one of the yes so अशें करून जेन्ना पळय जाता we can't wait till it happens that's why the precautionary principle जावचे पयलीं तुका एक मातशें तुका एक कितें येवजण मेळ्ळी की ना इंडिकेशन मेळ्ळी की तुवें फुडें वचपाक तुका पॉइंटर दाखयता So this is where the precautionary principle should be evoked in this particular situation. Let not people come onto the road. Let people not have this type of meetings. This government is for the people. So when people are telling you, think over and find out what can I do for the people of Goa who have elected me and put me into this assembly. असं एक तरी कितें येवजण तर एक हांव हांगा बसला तो तरी एक जर्नलिस्ट किंवा एक एंकर म्हणून बसला तरी आसतना हांव मेन म्हणटा पयलीं गोंयकार आनी तुका किंवा बाकीच्या हाका आपल्याल्या भुरग्याचो जितलो हुस्को आहा तितलोच म्हाका आसा कारण म्हाकाय ती म्हजी भुरगीं फाल्यां जर जाली किंवा भुरगीं सोड मात्र जातली एखादी ती म्हाका अशी बिश्टी हाशिल्ली नाकात आशिल्ली किंवा रडिल्ली त्या हाजेर भायर एक कितें जाता की लोक रस्त्यार येतात आतां आमचे परां जेन्ना मिटींग जातली सॉरी फाल्यां जेन्ना मिटींग जातली तेन्ना लोक येतले सगळे येतले इतलो पावस आसा म्हणून येतले पूण लोकांनी तुमच्या एक्टिविस्टाचेर कित्याक विश्वास दवरपाचो कारण सद्या गोंयांत एक जाला एक्टिविजम आनी पॉलिटिक्स
एकमेकाचे भितर अशें हें जालां की कोण एक्टिविस्ट आनी कोण पॉलिटिशियन तें कळपाक कठीण. आनी दुसरें म्हणटा तें इलेक्शन जेन्ना येता तेन्नाच ह्यो अश्यो सभा हे कित्याक जाता. एक तुका उदाहरण दिता की चांद्रा इट वॉज हॅपन जस्ट बिफोर आमच्या जिल्हा पंचायत इलेक्शनाच्या वेळार तेन्ना वॉर ते जालो ताजो फायदो मागीर जायनाका काँग्रेसीक किंवा बाकीच्याक. सेम आतां जिल्हा पंचायत इलेक्शन येता परत हो येता. हांव तो म्हणटा इट कूड बी द हे कितें आमचें एखादी कोइन्सिडन्स जावपाक शकता. एक कितें की लोकांनी एक्टिविस्टांचेर कित्याक विश्वास दवरचो दिसता. कारण लोक येतात. तुका सारको जर उदाहरण दिवपाक जाय जाल्यार एक्टिविस्ट जे पयलीं कोलाक हें करताले ते जिखून येतकीर तांचो सारको सांगपाक जाल्यार आमचो संकल्प आमोणकर चांद्रा एजिटेशनाक सामको हो तो फोर फ्रंटाचेर आशिल्लो कोळशाच्या अगेन्स्ट. आतां कोळशाक सपोर्ट तर कोण करता संकल्प करता. सो लोकांनी तुमचे कित्याक विश्वास दवरता. ना अशी परिस्थिती आमच्या खूप जाणांची आसा. दॅट्स वाय आय टोल्ड यू गव्हर्नमेंट इज फॉर द पीपल. दॅट इज हाऊ डेमोक्रेसी इज बीइंग डिस्क्राइब. तू जेन्ना पळय तू गव्हर्नमेंटान गेलो की ना तुजें पोझिशन ताज्यापेक्षा स्ट्रॉंग आसता. यू आर मोर स्ट्रॉंगर दॅन वेन यू वर एन एक्टिविस्ट अँड यू शूड प्ले दॅट वायटल रोल. तो रोल तुका लोकांनी निवडून काडून दिल्लो आसा. म्हणजे तुवें ती जबाबदारी घेवन तेन्ना मातशे फुडाकार आनीक सुबेज घेवपाक कित्याक तुजेर पेज आसा तुजेर पेजीत आसा तुगेले जे पळय कितें सांगता ते लोक आयकतले अशें जावपाक जाय. पूण तें आमी आतां थोड्या लोकां कडेन आमी पळयल्लें आसा जे कोणा पळय पॉलिटिकल कॉन्फिगरेशन पळय आसा दे स्टार्ट मेल्टिंग डावन बेस्ड ऑन द आयडियोलॉजी ऑफ दॅट पर्टिक्युलर पार्टी. दिस इज वॉट यू आर ट्रायंग टू से and that should not happen. That is not governance. That is politics. That is not governance. That is politics. तुका governance करपाक जाय तुका निवडून हाडटकीर you are supposed to run the government. You are not supposed to create politics. कळ्ळें तुका. आता दुसरी गोष्ट प्रेशर इलेक्शनाच्या पयलींच कित्याक केलें काय म्हण मिटींग. इट मे बी श्युअर coincidence that is going to happen. But let me tell you one thing that sustaining of those efforts is very important in any agitation. फुडें तुवें आनीक पेस घालपाक जाय आनीक पेस घालपाक जाय आनीक पेस घालपाक जाय till the government finally comes down and collapses and says like okay baba I am going to agree. तेच म्हणटा हांव अप टू आमच्या फाटल्या 2022च्या इलेक्शना पसून हो सगळो टेम्पो सामको ऑन द टॉप आशिल्लो. आफ्टर इलेक्शन collapse flat yeah that's exactly what I'm saying. So was strategic plan आमच्या एक्टिविस्टां मदीं आसपाक जाय आणि वो स्ट्रॅटेजिक प्लॅन तरी ते आमचो ना बिकॉज 50% बस कन्सेशन आशिल्ले आमी कोंकणी मराठी लागून आमी झगडले अशें करून आमी कितलेशे आमी एज्युकेशनान पार्टिसिपेट केले आसा. म्हाजो ओन डेमोक्रेटीक स्ट्रगल फ्रंट आशिल्लो थंय बीन आमी पार्टिसिपेट केले. पूण स्ट्रॅटेजी आसपाक जाय दॅट यू आर ब्रिंगिंग प्रेशर अँड देर इज एस्कलेशन ऑफ दॅट प्रेशर टील द गव्हर्नमेंट सेज फायनली आय गिव इट अप यू आर द विनर. तसो एक प्लॅन काडले शिवाय इट इज गोइंग टू बी अ फेलियर. तो प्लॅन आमचो आसपाक जाय. आनी तो तूं म्हणटा तशें जाताय बी कारण आमी एसईझेडाचें जेन्ना एजिटेशन जाल्लें आमचो रिजनल प्लॅनाचें हें जाल्लें निमाणे कडेन गव्हर्मेंटाक इतलो प्रेशर आयलो की ते डिसिजन्स बदलची पडली. आतां तेन्ना काँग्रेस गव्हर्मेंट आशिल्लो ते एखादी मातशें काळीज आसतालें आतांचे हाका काळीजूय ना आनी कांय ना म्हणटा सद्या गव्हर्मेंटाक. कारण ते कितलेय जर तुजे हे आयले मेन म्हणटा ते तांचे कडेन मनीस जर कमी आसल्यार दुसऱ्या कडल्यान हाडटा आनी ते आपल्याले आपूण कसो पडचो ना हे पळयतात. सो हाजे हातूंत म्हाका एक सांग तूं आतां फाल्यां जी मिटींग जातली तातूंतल्यान तुका कितें दिसता की कितें सुरवात जातली. एक ना सुरवात जातली गोश्ट सारकीच गेली सुरवात जातली आनीक म्हाका दिसता हें एजिटेशन आनी फुडें व्हरपाचो प्रयत्न आमी सगळ्यांनी एक्टिविस्टांनी करपाकूच जाय. लोकांचे आमचे मदीं तो संघ आसपाक जाय आनी हो प्रेशर पळय जाता तितलो स्ट्रॅटेजिकली आमी प्लॅन करून फुडें व्हरपाक जाय. गव्हर्मेंटाची समजणी अशी आसपाक जाय इफ यू स्टार्ट गिविंग अ डेफ इयर अँड बिहेव लायक अ मंकी तुका जाय तें कर म्हाका जाय तें हांव करतलो म्हणून देन एजिटेशन विल गो आउट ऑफ हँड. बिकॉज आमी सगळ्यांक पळयलां लोकांनी बसी लासल्यो पब्लीक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय केली. हें करचें न्ही. आमी गोंयकार आमकां मनीसपण आसा. वी हॅव गॉट ह्युमॅनिटी इन टू अस अँड वी आर ह्युमन बिंग्स. वी आर अ सोशल एनिमल अँड यू आर द गव्हर्मेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल. So you please listen to the people and find out what is wrong into that. Don't play duff here just because of capitalists who are trying to tell you do this, I'm going to give you this much. Let that not be the consideration. And that is what people have been talking about today. It after Western Ghats, then when we are talking about the United Nations UNESCO heritage site पण तुका declare केली आसा. तातूंत कसली जनावर आणि ऑर्गॅनिझम आसा ते आमकां कांयच खबर ना. बट वी आर स्टेइंग इन हार्मनी एंड वी आर डिस्ट्रॉइंग देम. खंयचोय डिसीज पळय COVID-19 लगीच पळय दाखयता वी इंट्रूड इनटू दॅट एनवायरमेंट दे अटॅक अस. स्वायन फ्लू पळय दाखयता वी इंट्रूड इनटू दॅट एनवायरमेंट दे अटॅक अस.
सो डोंट थिंक हे बारके ऑर्गेनिझम भायर आसा ते आमच्या दोळ्यांनी दिश्टी पडना, पूण ते दोळ्यांनी दिश्टी पडना म्हणल्यार तेमी आमकां सिच्युएशन इतले सामके आमच्या हाजेर हाडले की आमकां काबार केले, मास्क घाल, कॅप घाल, ग्लोव्स घाल आनी भोंव, आमकां तरी सामकें तातूंत पॅक करून भोंवचें पडलें दोतोरांक. ही परिस्थिती आमची जाल्ली आसा. वी थिंक दॅट दोज ऑर्गेनिझम्स आर अरे वी कॅन कॉन्कर देम, वी कांट कॉन्कर देम. नेचर स्टार्ट्स विथ अ फ्युरी and that fury will be so bad that finally we will perish because they have come before us, so they will remain, we will go earlier. सो दोतोर हे आमचे भासाभास काबार करता आसतना म्हाका एकच म्हणून दिसता की ह्या गोंयांत फकत आमीच रावचे ना, हे कोण पोल हाडटात किंवा आनी कितें हाडटात डिस्ट्रॉय करतात तेय रावपाचें आसा हांगा, तांच्योय पिळग्यांक जावपाचे आहात. सो कमीत कमी आमचे खातीर न्ही तरी जाल्यार तांचे खातीर तरी, तांचे पिळग्या खातीर, तांचे भुरग्यां खातीर, तांचे नकरा खातीर आणि हे चिंतचे. इतलेच म्हणटात आनी आमी ही चर्चा हांगा थांबोवया. बिकॉज तूं आयलो आनी मेन आयलो म्हणल्यार सामको वेळ नासतना वेळात वेळ काडून आयलो, ताका लागून देव बरें करूं. Thank you. आनी आमचे सगळे पळोवपी आहात तांकां देव बरें करूं. पळयता आवाज म्हणटा